नमस्कार आणि येवकार तुमकां ह्या खासा कार्यावळीन आमी गोवा चेस एसोसिएशनाचो फर्स्ट इंटरनॅशनल ग्रँड मास्टर्स टोर्नामेंटाचो बिल्डअप चालू केला. तुमी काल पळयले गोवा चेस एसोसिएशनाचे प्रेसिडेंट निलेश काब्राल, सेक्रेटरी किशोर बांदेकार आणि ट्रेजरर विश्वास पिळणकार हांच्यो इंटरव्यू. तांणी आमकां सांगले गोवा चेस एसोसिएशनाचे ओवरऑल कशे तरेन तयारी चल्ल्या ह्या टोर्नामेंटा खातीर आनी बाकीच्या कार्या बद्दल म्हायती दिली. आज आम्ही जाणून घेऊया ह्या टोर्नामेंटाची ऑर्गनायझेशनाचे वेरियस निटी-ग्रिटीज. सो आता आम्ही हांगा श्यामाप्रसाद स्टेडियमार आसा, तुम्ही पळोवंक शकता. हांगा हो ग्रँड मास्टर टोर्नामेंट जातलो 13 तारखेच्यान. आमच्या बरोबर हांगा आसात संजय बेलूरकर. हे ओवरऑल आमकां इन्फॉर्मेशन दितले की खंयचे खंयचे एरियाजान कोण कोण खंयचे खंयचे मनीस तांचे आसा, म्हणजे तांचे जे वांगडी आसा एसोसिएशनांतले खंयचे खंयचे जबाबदारी हाताळटात आणि कशा तरेन ही चेस एसोसिएशन ह्या टोर्नामेंटाची तयारी करतात. संजय बाब, कशा तरेन तुमची तयारी चल्ल्या ह्या टोर्नामेंटा खातीर? ह्या एक आमचे ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टर श्री निलेश काब्राल आणि आमचे सेक्रेटरी किशोर बाब बांदेकर हांचे एक स्वप्न आशिल्लें, ड्रीम एंड विजन, की एक आमच्या गोंयान ग्रँड मास्टर टुर्नामेंट जावचो. आमचे गोंयच्या भुरग्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळचो की टू रेटींग घेवपाक, नॉर्म घेवपाक, नाजाल्यार ऑल ओवर वर्ल्ड भोंवचें पडटा. यू हॅव टू स्पेंड सो मच. सो एट युअर डोर स्टेप गोवन प्लेयर्सांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाचें काय विजन. आनी इट वॉज ओन्ली की लॉट ऑफ फंडींग वॉज रिक्वायर्ड. नियरली 1.5 to 2 crores फंडींग वॉज रिक्वायर्ड. बट विथ द डेरिंग, म्हणजे की आमचे प्रेसिडेंट श्री निलेश काब्राल हांणी म्हटलें यू ऑल गो हेड, वील गेट इट ऑर्गनायज्ड. आनी आज हें स्वप्न साकार जाता. वी हॅव गॉट अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स. आनी इतलें की नाव वी आर कॉन्फिडंट ऑफ डुईंग इट एवरी इयर. मोर दॅन 1100 प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड have registered for this event. And it is one of its kind in India because very few grandmaster tournaments जाता इंडियेंत. आनी तातूंत फूड फ्री, एकोमोडेशन फ्री, ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम वेन्यू टू हॉटेल फ्री, म्हणजे ते प्लेयरान हांगा येवपाचें आनी मागीर ताका कांयच खर्च ना. सो इट वॉज अ बीग ड्रीम वीच वी हॅव अचिव्ड. बट लॉजिस्टिकली म्हणजे इट वॉज नॉट अ इजी टास्क अँड फॉर सच अ ह्यूज इव्हेंट. आनी वी हॅड फॉर्च्युनेट टू हॅव अ बीग टीम who were involved in getting this organized. So arbiter level and all this very difficult task of players listing करपाचे. Arvind Mamalbab, then Pinge, Dattaram Pinge was coordinating overall banners, publicity aspects. Balakrishna V and Rupa Belurkar, they were coordinating on the accommodation, transport. So all this helped, म्हणजे combined team effort, and today we are all set. आता आनी 1-2 दिसान तुम्ही you'll find these tables laid out, stage set, everything set for the event. We are fully prepared for the event. रायट. तुमची आता ओवरऑल कितें जबाबदारी आसा? आता जशें आमी मुखार वता ह्या टोर्नामेंट ऑर्गनायझेशना कडेन, तुमचे आता सध्या टास्क कितें आसा तुमचे कडेन? I am looking at each and every aspect. Overall जो coordination आसा, that is at my level. I mean, directly I am reporting to Kishore Bab. I am checking overall aspects, whether what is happening at each of this level. I am seeing that there is no lacunae, loopholes. काही कितें वयर सकल जाले, people directly contact me to get a so overall I am having a grip to see that nothing goes wrong. So overall आता कितले पर्सेंटेज काम जाला? 80%. आणि एक 20% तरी उरल्या. बट वी इन दीस 2 days वी घरा आमी सदां रातचे 12 जावन घरा वता. वी अगेन मॉर्निंग 9 o'clock वी आर बॅक. सो इट इज लायक फूल टायम वर्क. वी आर जस्ट रेसिंग अगेन्स्ट टायम, बट
we are doing it. We are 100% confident of everything falling in place. And even in terms of what we are offering in terms of the internal deco, sitting, it is one of its kind. Not something which everybody does, a very mundane tournament. We have paid attention to each and every detail, right from clothing on tables to number plates, name plates, everything. We have taken a lot of care to see that this tournament is something unique. And in fact, we have got information from other states. They are saying that people are already talking about the Goa tournament, and they are next year we want to be there. Those who have missed, and those who have missed are still calling, can we still come? Which was the most challenging aspect of this organizational responsibility? Accommodation, because, in fact everything. Like Arvind Bob is a very experienced person in the field, so he very nicely handles the registrations, names, so accommodation is something which becomes because so many requests come. आता म्हाका हाज्या बरोबर रावपा जाय. Some are coming, and being Goa, people are coming with mother, father, Yes, of brother, course. whole Holiday combined family. with sports. So it is basically going in with the theme of sports tourism as well. Yeah, absolutely. He is the father of upcoming chess player Nitish Belurkar. So नितिशाची तयारी कशी चल्ली आणि ताज्या बद्दल तुमकां कितें एक्सपेक्टेशन आसा ह्या टोर्नामेंटांतल्यान? Definitely, their player Nitish has got one international master norm, so he needs 2 more norms to get the international master title, and so he is in the quest for that norm. आणि हल्लीच तो फ्रान्स, स्पेन आणि ग्रीस वचून आयला, आणि he has done well there. He has got that full experience of so now I think in this tournament he should click, but let's hope so. Well, let's hope so, definitely. Thank you, Sanjay Bab. आणि आता आम्ही मेळुया तांचे टीम मेंबर अरविंद मामलाक. अरविंद बाब गोंयच्या चॅसांतल्यान एक नांव जे खूप पयलींच्यान आमच्या कानार पडटा, आनी ही हॅज बीन हँडलिंग दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेरी नायसली, आनी टॅक्निकल गजालींनी ते सामके मास्टर आसा. अरविंद मामल आतां आमच्या बरोबर आसा. अरविंद बाब, संजय बेलुरकर बाबान सांगलें जशें तुमी सगळ्यांत मोठी तांचे एसेट आसा ह्या टिमीन सगळ्यांचे, आनी टॅक्निकली जबाबदारी तुमी सांबाळटात सामके. सो यू कॅन एक्सप्लेन टू अस कितें ह्या टोर्नामेंटा खातीर चॅलेंजीस तुमच्या मुखार आसता, आनी कशा तरेन तुमी ते काम करतात ह्या गजालींचेर. पयले सुवातेर ही टुर्नामेंट जावप, इदी व्हडली टुर्नामेंट, हे मोठे गोंयाचें भाग्य समजपाक. आनी आमचो प्रेसिडेंट जो आमकां गोवा एसोसिएशनाक मेळ्ळा, तेच्या वयल्यानूच हे गोश्टी घडल्या, आनी आमचो किशोर बापूय भरपूर काम करता. सो इट्स अ बिग कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर गोवा स्टेट फॉर हॅविंग दीस टुर्नामेंट हियर. मेन थिंग म्हटल्यार ही टुर्नामेंट पळय, अशें टुर्नामेंट बॉम्बे जाता, गुजरात जाता, कलकत्ता जाता, दिल्ली जाता, चेन्नई जाता, पण गोंयान पयले फावट जाता. हेचे पयलीं वर्ल्ड ज्युनियर जाल्ले, पण इतले व्हडल्या प्रमाणान जे भायले पार्टिसिपेट आतां जवळ जवळ 17 कंट्रीज पार्टिसिपेट जाता हितून. आनी पयले जरी ए कॅटेगरीन आमकां दिसलें 260 पार्टिसिपेंट, पण आमचे 3 कॅटेगरी आहा, A, B, C. सो ओवरऑल 1000च्या वयर पार्टिसिपेशन आहा. सो मेन एडवांटेज अशी आहा की ह्या टुर्नामेंटाक नॉर्म टुर्नामेंट म्हणटा कांय लोक, जे आमी मेळोवपाक भायर वयताले. कित्याक ह्या टुर्नामेंटाक नॉर्म मेळपाक जाय जाल्यार चडशे कंट्रीज मेळपाक जाय भितर, एक 7-8 कंट्रीज आसपाक जाय. आमचे कडेन आतां 17 कंट्रीज आहा, सो नॉर्म मेळपाचे चान्सीस खूब चड आसा. कित्याक प्लेयर आमचे खुबशे आतां तुमी पयला आसतले, नितीश, अमय आवदी, अनुराग एक ग्रँडमास्टर जाला, आतां काही ताका नॉर्म नाका, पण असे भरपूर प्लेयर आहा आमचे की जेंकां नॉर्म जाय टायटल मेळपाक. सो ह्या टुर्नामेंटान बरेचशा लोकांक टायटल मेळटलें, म्हणजे नॉर्म मेळटलें अशें आमी वी होप सो. मेन थिंग द टॅक्निकल म्हटल्यार आमकां ह्या टुर्नामेंटाक आर्बिटर लागता. सो आर्बिटर हो अपॉयंट करता ऑल इंडिया चॅस फेडरेशन. जो चीफ आर्बिटर आसता तो ऑल इंडिया चॅस फेडरेशन अपॉयंट करता, डेप्युटी आर्बिटर तेच अपॉयंट करता. बाकी ओवरऑल आमी बाकीच्या एका म्हणजे लोअर जे आर्बिटर आहात ते आमी हायर करता. सो हे जे आर्बिटर आसा, जेन्ना टुर्नामेंट स्टार्ट जातली तेन्ना ओवरऑल कंट्रोल हो आर्बिटराचो आसतलो,
कित्याक थंय बाकीचे कांय लागना पण पयली जी तयारी आसता ते आमची दुसरी जी टीम आसा लॉजिस्टीक बाकी सगळे ते ओवरऑल मॅनेज करतले जेन्ना टुर्नामेंट स्टार्ट जातली तेन्ना कंप्लीट आर्बिटराची रोल उरता तो चीफ आर्बिटर डेप्युटी आर्बिटर ऑल द आर्बिटराचे एक्झॅक्ट आर्बिटर म्हणजे चीफ आर्बिटराचे ओवरऑल मॉनिटर करप म्हणजे ओवरऑल जे टुर्नामेंट जाता ते सगळे टू अ मॅच रेफरी इन क्रिकेट मॅच समथींग लायक दॅट पण आमी आर्बिटर चॅसान ताका आर्बिटर म्हणटा चॅसान आर्बिटर मागीर ताका चीफ आर्बिटर डेप्युटी आर्बिटर ड्युटी वायज म्हणजे तो ओवरऑल पॅरिंग आतां करतात न्ही पॅरिंग डिस्प्ले करप तेणी मेजर डिसिजन तेणी घेवप रुल्स ऑफ द टुर्नामेंट तोच सांगतलो कितें कितें चेंजीस आहा ओवरऑल नॉर्मली आमचे सेम रूल आसता पण काही चेंजीस काही स्विस सिस्टम कितले राउंड असतात आमकां 10 राउंड्स ईच कॅटेगरी 10 राउंड्स तिनूय कॅटेगरीन 10 राउंड्स सो बेजिकली असे जे प्लेयर आता 17 कंट्रीसांच्यान पार्टिसिपेट जाल्या तेतूंतल्यान आतां युक्रेन पयलो टॉप सीड आहा तो युक्रेनचो आहा मार्टिन्स आणि आमचे कडेन सुपर जीएम म्हणजे अबव 2600 जी रेटींग आहा ते जवळ जवळ 4 आहात म्हणजे एक अमंतो फारूक म्हणून आसा तो तजाकिस्तानचो मागीर रशियाचे 2 जाण आहात पेप्टे अलेक्झांडर म्हणून एक आहा मागीर पोपो इवान म्हणून एक आसा सो ओवरऑल स्ट्रेंथ पयल्या टुर्नामेंटाची बरी आहा कारण इंडियन जीएम्सय पार्टिसिपेट जाल्यात 22 जीएम आसा ही इंडियन जीएम्स बरेचशे आहा लोकल बॉय आसा अभिजीत कोंटे आसा बरेचशे आहात जीएम मागीर निलोत्पल दास म्हणून आसा हिमांशू शर्मा आसा अशे बरेचशे इंडियेचे जीएम्स पार्टिसिपेट जाता सो ओवरऑल पयले 22 जीएम पार्टिसिपेट जाता म्हणजे नॉमाचे चान्सीस खूब आसता हितून नॉम म्हणजे आमी म्हणटा ग्रँडमास्टर नॉमूच न्ही IM नॉमूय आहात भितर मागीर थोड्यांक वुमन ग्रँडमास्टर नॉम वुमन इंटरनॅशनल मास्टर नॉम हे सगळे नॉम अपार्ट फ्रॉम दॅट जे आर्बिटर आहात ते सुद्दां ह्या टुर्नामेंटाक नॉमांक येतात म्हणजे आतां FA पास जाल्ले आतां हांव सुद्दां एक FA आसा FA म्हटल्यार फिडे आर्बिटर जो आसा ताका 4 नॉम मेळपा जाय इंटरनॅशनल आर्बिटर जशें चॅसान ग्रँडमास्टर जाता तसोच FA ओ लायक इंटरनॅशनल मास्टर तो IA जाता इंटरनॅशनल आर्बिटर म्हणटात ते आतां FA आर्बिटर आसता मागीर इंटरनॅशनल आर्बिटर आसता FA आर्बिटरान ग्राउंड वर्क कितें करपाचें टोर्नामेंटा वेळार तांची नाही आमचे कितें आहा जेन्ना आमकां चीफ आर्बिटर आमकां येता तो प्रत्येकाक एक हे सांगता हे 50 दीज आर 50 बोर्ड्स हो आर्बिटर पळयतलो म्हणजे आतां पळय 260 पार्टिसिपंट एक फावटी खेळटा A ग्रुपान तशेंच B ग्रुपान सायमल्टेनियसली जवळ जवळ 400 प्लेयर खेळटले सो 50 प्लेयरांक आमी एक आर्बिटर दवरतले थंय सो त्या 50 जो ग्रूप हे आहा प्लेयर्स आहात तो एक आर्बिटर आपले हे करता डेप्युटी आर्बिटर म्हणटात आमी ते काम तो करतलो म्हणजे हे तेचे कडेन आसता मागीर तो आपले रिजल्ट घेवन चीफ आर्बिटराक सबमीट करता हांगा आतां ही इतली एरिया आसा न्ही हांगा कितले टेबल्स आसतले आनी कितले अशे रफली कितले प्लेयर्स नाही आमी आतां एका कॅटेगरीन कितले प्लेयर्स एकोमोडेट जातले एका कॅटेगरी म्हणजे आमकां जवळ जवळ 400 प्लेयर एकोमोडेट करपा जाय बी आनी सी हय मोर दॅन 400 आनी A आहा ते कमी आहा 260 म्हणजे चडांत चड 275 वचूंक शकता ह्या 2 दिसांक आनी तुमची कॅटेगरीची रेटींग कितें आसा एची कॅटेगरी आमी कटआउट दवरली 2000 एंड अबव पण कितें जाता बाकी खूब जाणांक रिक्वेस्ट जाता आतां कोणूय प्रॉमिसींग प्लेयर आसता जे आतां अपकमींग प्लेयर म्हणटा अंडर 9 खेळटा अंडर 11 खेळटा जे यंग बडिंग प्लेयर म्हणटा आमी ताका तुमी पयला आसतले आतां यंगेस्ट नेहाल सरीन म्हणून आहा आतां परतून तो यंगेस्ट ग्रँड मास्टर जाला इंडियेचो सो असे जे प्रॉमिसींग प्लेयर आसता न्ही तेंचे रेटींग कमी आसता खंय तरी 17 आसता 14 आसता बट आमी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची आसता सो अशा टुर्नामेंटान आमी तांकां एक कन्सिडर करता जरी आमी कट ऑफ हें दवरलें 2000ची तरी तांकां आमी अशा प्लेयरांक खेळयता की जेणे करून ते IM GM बरोबर खेळून तेंचो जो कॉन्फिडन्स आहा न्ही आनी अशे खुबशे अपसेट तुमकां दिसून येतले जेन्ना टुर्नामेंट स्टार्ट जातली तेन्ना एक 14 17 प्लेयर आहा तेणे कोणाक तरी GMाक मारलो IMाक मारलो हें तुमकां दिसून येतलें टुर्नामेंट स्टार्ट जातलें अशें जाता आनी तशेंच हे प्लेयर वयर सरता सो म्हणून आमी तांकां ती ऑपॉर्च्युनिटी दिता एक हे लोवर एक
ओवरऑल गेमी 13 तारखेक सुरू जातली. पयली खंयची कॅटेगरी जातली हांगा, मागीर पयली आमी दुसरी कॅटेगरी स्टार्ट जातली काय कितें? हय, पयलीं आमी एक्चुली बी कॅटेगरी आहा ती स्ट्रेट स्टार्ट करतले 9:30. इनॉग्रेशन आमचे लेटर जातले, पण बी कॅटेगरी आमी स्टार्ट करता कित्याक बी कॅटेगरीचे रावंड आहा 3 एका दिसाक. सो 3 रावंड सोंपोवपा लागून आमकां थंय आनीक हें ना. एक रावंड कितलो अदमास टायम लागता एप्रोक्सिमेट? एक रावंड म्हणजे आमी हांगा टायमींग असो एक करता. एक्चुली 60 मिनिट्स पर प्लेयर, 60 + 60. पण जेन्ना आमी ते क्लॉक प्रेस करता तेन्ना 30 सेकंड एड जाता. सो द गेम प्रोलॉंग्स अशें आहा तें. सो एका दिसान तुमकां 3 रावंड करपाचे? एका दिसान 3 कर नॉर्मली फिनिश जाता 3 रावंड. पण जे एज जो रावंड आहा न्ही तो जो जो 3 म्हटला आमी एक लेट जायत कित्याक आमी एजो फर्स्ट रावंड 3 सुरू जाता. 3 सुरू. आनी कितले रावंड जातले मागीर? एजचो एकूच रावंड आसतलो. पयल्या दिसा एकूच रावंड. आनी मागीर कशें आसा? मागीर आमचे दुसरे सेकंड डे 2 आसतले, मागीर एक, मागीर परतून 2 अशें आमचे रोटेशन. मागीर एक्चुली जी नॉर्म टुर्नामेंट आसता न्ही तेका त्या शेड्युला प्रमाणे 2च दीस आमकां डबल रावंड घेवपाक मेळटा. बाकी एकूच रावंड घेवपाक कित्याक ते हायर प्लेयर आमी तांकां रिलॅक्सेशनाक थोडो हें दिवपाक. लोकांनी येवन हांगा हय आमी सोडटले तें कित्याक तांकां एंट्रीच फाटल्यान आसता न्ही. आमकां काय एका हॉलान काय प्रॉब्लम जावपा ना. सो प्लेयरांनी वयर पेरंट्सांनी वचून बसूंक शकता. तांकां कितें कंडिशन्स बी आसा? मोबायल फोन बी तशें तांणी कितें? मोबायल फोन स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. हो रूल मोबायल फोन वाजलो इवन आसा म्हणून कळ्ळो जाल्यार सुद्दां यू लूज युअर गेम. हो रूल हाका खंयच्याय प्लेयरा कडेन मोबायल आसा अशें कळ्ळें किंवा एनी इलेक्ट्रॉनीक हें इवन रिस्ट वॉच इज नॉट अलाउड. ते प्लेयरांक इवन पेरंट्स आमी एंट्री जाता न्ही कोणाचो मोबायल वाचपाक इट्स अ सायलंट हें न्ही. प्लेयरांक जी आसा तेच बी पेरंट्साकय आसतली. हय. सो कसल्याच तरेचो हांगा ना डिस्टर्बन्स आसपा जायना. व्हिविंग गॅलरींतल्यान हांगा लोकांक फोकस करपाक मातशें डिफिकल्ट जातलें. सो ताच्या खातीर आमी स्क्रीन आसतले जे आतां चॅस बेस येता ते लायव्ह गेम दाखयतले तशें आमी स्क्रीन घालतले. सो पेरंट्सांक कोणाक पळोवपाक जाय एक बोर्ड आतां 4 बोर्ड हायलायट करता. आमचे एक्चुली 30 बोर्ड्स आमी हे लायतले लायव्ह गेम्स दाखयतले. चॅस बेस म्हणटा ते चॅस सॉफ्टवेअर ते कशा तरेन मॅचींचे ब्रॉडकास्ट करता खंय दिसता आनी ताजी कितें एडवांटेज आसता लोकां खातीर? एक्चुली इंडियन आमच्या सागर शाह, निलेश जैन हे रिपोर्टींग करता हांगाल्यान जे लायव्ह गेम आसा न्ही ते दाखयतात आनी इवन तेचे एनालायसीस. सपोज आतां एक प्लेयर सपोज 1-4 प्लेयर किंवा 1-7 प्लेयर एक ल्हान भुरग्यान जीएमाक अपसेट केलो जाल्यार तो ती गेम फूल एनालायसीस दाखयता खंय तेणी खंयची मुव्स तेणी कितें केले. सो हे एनालायसीस दाखोवन तो ती हेचेर दाखयता इवन तो पब्लीश करता ते. सो ऑल ओवर वर्ल्ड तुका ते पळोवपाक मेळटा. प्लस तेची तो इंटरव्यू घेवन दाखयता किंवा त्या जीएमाची हाव ही लॉस्ट वेर ही मेड मिस्टेक अशे कांय इंटरव्यूज तो तयार करता. सो तातूंतल्यान खूब शिकपाक मेळटा लोकांक आनी अपकमिंग प्लेयरांकूय गेमी स्टडी करूंक. हय कित्याक प्लेयर आपले एनालायसीस सांगता आपण खंय कितें केलें तें आनी ते चॅस बेज एक सॉफ्टवेअर आसा ते बी एनालायसीस करून दाखयता ह्या प्लेयरान ते खंयची गुड मुव्स खेळ्ळा किंवा तेचे टॅक्टिकल हें कितें आशिल्लें ते सगळे एनालायसीस जातात त्या हेचे. थँक्यू अरविंद बाब आनी ऑल द बेस्ट तुमकां. दत्ताराम बाब लॉजिस्टिकली कशी जाल्या तयारी सद्या त्या टोर्नामेंटा खातीर? सांगपाचें म्हटल्यार आमी 3-4 म्हयन्या पयलीं आमी तयारी केली. तेन्ना पळय हो आमचो हॉल येदो व्हडलो हॉल आमच्या हातीन पडलो. हेजी आतां 40x60 म्हटल्यार 2400 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा आमची प्लेईंग एरिया आनी त्या भायर हें बसपाची म्हळ्यार येदो व्हडलो हॉल आमच्या हातीन पडलो. तेन्ना आमचे विचार आयलो की कशें कितें जातलें. पूण आमी सगळे बसून आमचो ओवरऑल इनचार्ज ऑफ हॉल इज आमचो वायस प्रेसिडेंट GCA महेश कानोळकर. त्यांच्या गाडयान म्हणल्यार तेंच्या हेल्पाक खूब मेळ्ळो आमकां. आनीक सांगपाचें म्हटल्यार येदो व्हडलो हॉलाक डेकोरेट करप म्हणजे आमकां आतां पळय 2 अबावट 1000 प्लेयरांची आमकां अरेंजमेंट करपाक जाय आनी ते बी कॅटेगरी वायज. तशें आमकां आतां हांगासर सामकें हाय स्टँडर्ड म्हणजे इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे प्रमाणे आमकां वागचें पडलें. आमकां त्या प्रमाणे प्लॅनिंग आमकां खूब करची पडली, पब्लिसिटी करची पडली. प्लॅनिंग करता आमी कितें केलें आतां पयलीं म्हणजे आमी एक स्टेज सेपरेट केली. स्टेजीच्या फाटल्यान डोर बॅग म्हणटा तशें फाटलो बॅनर व्हडलो. मागीर आमी हांगासर सगळे आमचे स्पॉन्सर आसा तांकां आमकां हॅपी करपा खातीर तेंचे पळोवचें पडलें आमकां. आनी हे येदो व्हडलो तुमकां दिसता पळय तो आमी सामको डिवायड केला. ताका बेलूरकार बाबान ते आमचे तेंच्यांनी म्हणजे पयलीं सगळें प्लॅनिंग केलें आनी आमी ते एका 50-50 प्लेयरांचो एक ग्रूप असो केला आनी तो डेकोरेट केला कसो स्पॉन्सराचें हें घालून. आमी ते पयलीं आमी आतां 10 तारखेक आसा न्ही
ते आमी हांगा आमचो पयलो काम सुरू जातलें आमचें हें घालपाचें स्टेज घालपाची मागीर ते कदेलां घालपाची मागीर कार्पेट घाल पूण आमकां अशें दाखोवपाक जाय की हो आतां स्टेडियम आसा पळय तो एक इंटरनॅशनल स्टेडियम आनी बरो एक गोंयच्या भायर जाल्यार अशें आमकां दाखोवन दिवपाक जाय आनी पब्लिसिटी खातीर तुमी आमी खूब प्रुडन्स हे घेतलो आमी अशें मागीर रेडिओची आमची इंटरव्यू घेता आनी कितें सांगपाचें म्हणल्यार आमी व्हडले व्हडले होर्डींग केल्या ते आतां म्हणजे आमचे प्लेयराचे म्हणजे ग्रँड मास्टर आमचो मनोरम मामार म्हणा आतां आमचे व्हडले व्हडले सुपर ग्रँड मास्टर येतले पळय तेंचे फोटो घालून तशें आमचे कारवार बाब आमचो प्रेजिडेंट तेजो CMाचो फोटो घालून आमी व्हडले व्हडले हें केलें आतां आमची फाल्यांच्यान आमी ते कामाक लागले आसा पिंडी जाल्लें आसा फक्त आतां पणजे म्हणा पणजे मारतले आमी आतां दोना पावल ते हे हो स्टेडियम तशेंच GMC ते हांगा पर्यंत आमी सगळे व्हडले व्हडले पोलाक होर्डींग घेतले वीथ आमची पब्लिसिटी करपा खातीर तशेंच आमचे इंटरनॅशनल प्ले येता म्हणून आमचे बांबोळे सॉरी वास्को एअरपोर्टाचेर आमी तशें डेकोरेशन करतले वाटेक तशेंच आमी मदीं मदीं आमचे बॅनर्स आसतले ही आमची तयारी जाल्लेली आसा थँक्स टू तुमचे कडेन आसा एसोसिएशना आमच्या ना आमच्या एसोसिएशना कडेन 150 क्लॉक आसा आमचे कडेन पूण SCG आमकां हेल्प केला तेंच्यान 100 क्लॉक दिता म्हणलें आमकां तरी आमकां शॉर्ट पडटले ते आमी आवटसायड गोवाचे आमी मागोवपाचे आसा टेबल्स आमी ऑर्डर दिल्या आमी हय ऑर्डर ती भाड्याक घेता तशेंच आमी कार्पेट बी सगळे भाड्याक घेतलेले आसा सगळे मेन म्हणटा ते आमकां हो स्टेडियम दाखोवन दिवंक जाय आमकां की लोकांक तशेंच सुपर गॅडमिशन येता तांकां की नेक्स्ट टायम ती येवपाक जाय त्या प्रमाणे स्टँडर्ड आमकां दवरपाक जाय प्लेयरांचे येवपाच्यो अरेंजमेंट्स बी लॉजिस्टिकली हे एसोसिएशनाक करचें पडलां की ते जे येवपाचे आसा ते आपले आपूण ना आमी अरेंजमेंट केला सर पूण कितें टायप जालो आसा आमचो आतां टुर्नामेंट चालू आसा हांगासर गुजराताक ते सगळे गुजरातचे आमचे सुपर गॅडमिशन ते सगळे रातचे मागीर हांगा येवपाचे आमकां हय तांकां आमी डायरेक्ट डेल्टनान आमी हें केलें आसा ग्रँड मास्टर आसा तांकां आनी बाकीचे आसा पळय पार्टिसिपंट ते येतले पूण तांकां रावपाची फ्री रावपाची अरेंजमेंट आसा पळय तो आमी केल्लो आसा टेक्निकली जे सॉफ्टवेअर कंपनी जी येवपाची चॅस बेज तांचे जे अरेंजमेंट तांचे जे सेटअप आसा ते हेल्प करपाक तुमचे कडेन जबाबदारी आसा की ते आपले ते बरो प्रश्न विचारलो तुमी ही हॉलाचीच न्ही हॉला भायरूय आमी खूब केल्लें आसा आमी भायर सगळ्यांक जेवण फ्री दिलें म्हणल्यार आमकां ते किचन करचें पडलें किचनाचें अरेंजमेंट करचो पडलो ते सगळे आमी प्लॅन केल्लो आसा आमी देवाच्या नांवान बरें चल्लां आमचें भायर आमी एक VIP रूम करपाक आसा त्या VIP रुमान आमचे एक म्हणल्यार तो VIP रूम आसा पळय ते ग्रँड मास्टर आमचे जाले काय टुर्नामेंट ते थंय वचून बसूंक शकता म्हणजे स्टुडिओ ना बेस्ट अशें बसपाक रिलॅक्स तसोच मिडिया रूम केलो आसा थंय इंटरव्यू दिवंक शकता आमी ते भायर केले आसा आमी सगळे आमी डिवायड केला सगळे एरिया कितें हांव एक आर्बिटर म्हणून काम करता आसा म्हणजे म्हाका हांव सांगूंक सोदता की एज अ आर्बिटर आमचे हो टुर्नामेंट गोंयांत जावप सारकें गरजेचें आशिल्लें कित्याक तर आमच्या सारकेल्या आर्बिटरांक नॉर्म मेळपा खातीर हो खूब हें म्हणून हांव आमच्या प्रेजिडेंटाक खूब देव बरें करूं म्हणटा इतल्या मोठ्या टोर्नामेंटाक जेन्ना येतात प्लेयर्स येतात ऑफिशियल्स येतात इवन द फॅमिलीज ऑफ द प्लेयर्स टेंड टू ट्रॅवल when any event is going to be held in Goa. So accommodation is one of the biggest area that the organizers have to look into. So आता आमी पळोवया गोवा चॅस एसोसिएशनान ह्या इंटरनॅशनल GM टोर्नामेंटा खातीर कशा तरेन एकोमोडेशनाची तयारी केल्या बुकिंग्स केला हाव वॉज दिस ही चॅलेंज जी तुमच्या मुखार आशिल्ली आनी हे एकोमोडेशनाची जी जबाबदारी तुमच्या मुखार आशिल्ली कशा तरेन तुमी प्लॅनिंग केला त्या टोर्नामेंटा खातीर 1100 प्लस प्लेयर्स आसात आणि आमची फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा टू एकोमोडेट ग्रँड मास्टर्स इंटरनॅशनल मास्टर्स WGMs IMs एंड ऑल बट थँक्स टू डेल्टिन पाम्स दे हॅव गिवन एंटायर अकोमोडेशन फॉर ग्रँड मास्टर्स इंटरनॅशनल मास्टर्स इन देअर होटेल एट बेती so that was the first thing so allotment for me was quite easy but there was another thing like grandmaster should be given which side of the room where to give where to accommodate and that was preferences bhi asta hoy so first super GM असता ताका तो इंडिविज्युअल रूम जाय सेकंड आसा तो म्हटलो आपण फॅमिली घेऊन येतलो तर ताका अकोमोडेट करू जाय कोण म्हटलो आपल्या बरोबर स्टुडंट आसा मागीर स्टुडंटाक अकोमोडेट करू जाय कोण आवय येतात लायक WGM आयली तेजे भुरगीं आसता सो इट इज लायक एवरी टायम सगळ्याचेर तुमकां इन एडवान्स केन्ना मेरेन सांगले ताणी अशें म्हाका पयलीं ग्रँड मास्टर्स वगैरे पयलीं म्हाका इन्फॉर्मेशन आशिल्लो
पण लास्ट मिनट एक दोन पेरेंट्स मध्ये येतात इंटरनॅशनल मास्टर्स लायक तुमचे फूड वगैरे कशें आसता खबर ना सो आपूण आवयक बरोबर धाडटा ल्हान भुरगीं आसले जाल्यार आवयक बरोबर धाडटा सो ते एक चॅलेंज लायक डे टू डे बेसिसार ट्राय केलो की सॉल्व जातलो खंय ना खंय आनी जालो सो आय कूड एकोमोडेट ऑल द ग्रँड मास्टर्स एंड एवरीथींग इन डेल्टन पाम्स सो सगळें स्मूथली जालें हय हय येस पण मागीर येता दुसरो क्रावड लायक पेरंट्स विथ द यंगर किड्स ऑफ 8 years 7 years इतले यंग हय पार्टिसिपंट्स 7 years आसा आमचे 7 कडेन years 7 years यंगेस्ट पार्टिसिपंट सो तो येता मागीर ताजे बरोबर ए कॅटेगरी भुरगो आसा सो तेंच्या पेरंट्साक एक आसता हेल्दी फूड चाहिए रहने का अच्छा चाहिए AC रूम चाहिए बाथरूम साइड चाहिए so we took into all these considerations we made a big register and we noted each and everyone's difficulties like some person was telling that he is asthmatic that his child is asthmatic he wants a clean room so we have taken care to see that every child who has come healthy will go healthy so that was the first aim second we have there some people wanted beachside rooms some wanted seaside room and all those things so we'll have seen डेल्टिना व्यतिरिक्त आणि खंयचे आसा हॉटेल्स पार्टनर्स तुमचे मिरामर रेसिडेन्सी गोवा टुरिझम गोवा टुरिमाची देन वी हॅव गॉट पॅनजिम रेसिडेन्सी कॅरिटास गोवा ॲट सांतिनीज वी हॅव गॉट शेल टॉप वी हॅव गॉट this one Basera have given us full सो डिपेंडिंग ऑन द कॅटेगरीज त्या प्रमाणे प्रोपोर्शनेटली फिजिबल आहा तशें तुमी एकोमोडेशन अरेंजमेंट ताची ते एंट्री फी तशी त्या प्रमाणे आसा प्रत्येक ना ना सगळ्याक जनरल आसा पण आमकां खंय दिवंक मेळना लायक फर्स्ट आमी एकोमोडेट केले फॅमिलीज देन आनी फर्स्ट टायम पेरंट्स अशें कितें आसा इंडिविज्युअली ट्रॅवल करता लायक आपल्या भुरग्याक एकट्याक आनी एक पेरंट येता ह्या टुर्नामेंटाक सगळे पेरंट्स हे करता की वी बोथ आर कमिंग एंड विथ वन किड सो आतां रिवर्स केस जालो सो इट इज व्हेरी स्पेशालिटी आनी दे वॉन्ट अस टू एकोमोडेट 1 day अर्ली गो 1 day लेट बट वी हॅव ट्रायड टू सी दॅट एवरीवन्स aspirations and expectations are fulfilled. As Goans are good hosts. Yeah, That's the we are, tradition and the we are, association is yeah, and my carrying forward. teammate is Balakrishnan. Okay. So we both are trying to do that every person who comes should go happy. So overall, what's the percentage of work you think is now completed from your side? 85%. But still, I think till tomorrow morning there will be some queries saying that I want the best rooms. I want to come with my husband. I want to come with the daughter and all. If some additional Yes, people additional. come, how are you going to cope up with that? Ki they plan with all? हय ऑलरेडी आमी एक एवरी हॉटेलात एक 2-2 रूम स्पेर दवरला या विथ एक्सपेक्टींग दॅट सम वन इज देर आनी म्हाका दिसता शुअरली आमी फूल रूम एकोमोडेट करतले एंड दॅट्स अ गुड होप That's good confidence. Yeah. Thank you for talking to us. वी शुड थँक निलेश सर Absolutely. बांदेकर सर फॉर देअर विजन अँड गेटिंग सच अ बिग टुर्नामेंट अँड इव्हेंट हियर Good luck. थँक्यू सो तुम्ही ऐकले गोवा चॅस असोसिएशनाचे सगळे वेगवेगळे टीम मेंबर्स कशा तरेन तांचे जबाबदारीत आणि जे काम केलां तांचे जबाबदारींतल्यान आणि कशे ते गोवा चॅस असोसिएशनाच्या पयल्या इंटरनॅशनल ग्रँड मास्टर टोर्नामेंटा कडेन कशे कॉन्फिडन्सान वाटचाल करता ती पळयत रावा प्रुडंट मिडिया तुमकां फाल्यां सगळे गोंयचे टॉप प्लेयर्स जे ह्या टोर्नामेंटान खेळटले तांचे कडल्यान आयकूंक मेळटले तांची तयारी कशी चल्ली आनी कितें एक्सपेक्टेशन आसा ती